मग सायलेन तुझें नाव सांग आणि कितें इन्सिडेंट जालो. संतोष नायक. कितें जालें हांगासर कितें. हांव सांजचो आयतारा सांजचो येयलो हांगा भाजी उदक घालपा लागून. पळयलें हांगा सगळें हें पेटलेलें आसा आनी फायर ब्रिगेड थंय आसा. ते पळयता थंय पूण ते हांगा कोणूच येवना. हांगा येयले हांवें कांय कोण पयलें पळय फूल सगळें जळा म्हणजे खंयच्यान उजो पळोवपाक हांव पळोवन येयलो. पयलें जवळ जवळ 1 किलोमिटर आहा थंयच्यान तो पेटोवन येयला. मागीर हांगा येयला. हांगा पळयलें सगळें सगळें पळयलें कितें जाता म्हाका जळा तें सगळें पळयलें आनी सामको बेजार हांव. बेजार दिसलो. बायलेक फोन केलो बेगीन बेगीन हांगा यो म्हणून. भावाक फोन केलो एकदांची बेगीन हांगा या म्हणून. हांगा म्हणलें सगळें पेटलां कांयच ना म्हणलें हांगा. मागीर सगळें ते हांगा येयले. मागीर हांगा कितें तुमी भेणे आमी चडशे भेणे घालता गांवठी भेणे घोसाळीं काराती आनी तांबडी भाजी तवशीं घालता. सो हांगा तूं आतां उबो आहा थंय कितें आशिल्लें तुमगेलें. आशिल्लो म्हणजे हो आमचो संवसार मेन. ते घर कशें घरा कडेन सुद्दां तितलें ना तितलें सामान आमचें हांगा आशिल्लें. जून जुलय ऑगस्ट आमी हांगाच रावता. रांदता हांगा सगळें हांगा खाट आशिल्ली ती खाट सगळी खाट गेली सायलाची खाट बरी पडली दिल्ली बरी लाकडाची. हांगा हें केल्ली आरमार ती सगळी आयदनां गेली. हांगा जवळ जवळ 6 हें आशिल्ल्यो बालद्यो प्लास्टीकच्यो त्यो गेल्यो. 9 खुर्च्यो आशिल्ल्यो ताका म्हजे दवरल्यो 9 खुर्च्योय गेल्यो. हे पळय कितें हे पोटली जावन रेंव कोडून अशें आहा पळय पळय खरें अशें दाणे बशें जावन हें जालें पळय. वखद मारपाचें मशीन ही हांगा 2 मशीनां आशिल्लीं वखद मारपाची 5 लिटराची ती गेली. कितें कारण उजो कसो कितें लागलो. कारण म्हणजे आमी कांय सांगूं शकना. फक्त हांगा मेन म्हणजे कितें आसा हांगा दनपारचे आनी रातचे भुरगे खूब जाण येता थंय शिगार उडटा ते पार्ट्यो करता मारण मारता. कोणाला बर्थडे गेलो म्हणजे मारण मारता. मारण लागून तो तसो जावं शकता उजो एका जावं कोणी शिगार उडून तसोच करूं शकता जावं कोणी मुद्दम लावंक शकता. पूण मुद्दम हांगा कोण लावपाना कित्याक हांगा देवाचें खूब कडक आसा. तशें कोण मुद्दम करपाना हांगा. फक्त एक कितें उजो म्हणजे मारणान नाल्यार कितें बर्थडे बीन करतना कितें जावं शकता. साधारण कितले लॉस अशें. साधारण म्हाजो संवसारूच गेलो म्हणजे हांव तें सामको पिसू जाल्लो सामको. घरा कडेन वचून रातभर न्हिदो सुद्दां ना हांव. इतलो म्हणजे ते परत एक तयार करतलो म्हाका न्हू तयार सगळें परत करतलो न्हू जाल्यार म्हाका जवळ जवळ 1.5 लाख रुपया जायो. ते सामान गेलें नेट गेलें फूल नेट म्हाजे 35 मीटर नेट कितें लागून मारलेलें तेंचे माकड आनी मोर ते लावप म्हणजे आमकां हांगा रावपाक गरज ना नाल्यार हांगा रावचें पडटा आमकां. केन्ना येता म्हणून कळना म्हाका. पूण ते नेटाक पळोवन ते भितर सरनाशिल्ले मेन ते म्हणजे आमकां घरा वचूंक मेळटा मातशें तरी. सो तुका आतां हे 1.5 लाख आतां मदत कोण सरकारा कडेन अपेक्षा करता काय कशें कितें. सरकारान आमकां केन्नाच दिवना. आमकां दिल्या जाल्यार सरकारान कित्याक आमी खूब वर्सां रयता सगळ्यांक खबर आसा गांवांत तर सगळ्यांक खबर आसा. म्हाजो बापूय एक 40 रयतालो त्या नंतर 90 हांवें कमेस केलें म्हाजी आई आनी हांवें. मागीर बाबा मंगले मागीर आतां 10तल्यान हांव म्हजी बायल करता. म्हणजे खूब वर्सां जालीं तो 1940 84 वर्स उमर जाली. पण सरकाराची अजून पर्यंत कांयच मदत मेळना ना. सरकारची आमकां मदत ना. म्हाजो बापूय ढोळेकर काम आसतालो. तेजो बापूय सुजनाचो बापूय माधवराव ढोळेकर तो म्हाज्या बापायक साऱ्याक पोशितालो वार्षिक. आनी आतां सुद्दां तीच परंपरा सुदीन ढोळेकर आनी दिलीप ढोळेकर करता. आमकां वार्षिक आपोवन साऱ्याक पोशिता. वार्षिक न चुकता आमकां दिता आनी आतां ते आमदार म्हणटा तो सगळ्यांकूय दिता सगळ्या मुळांक दिता. पूण पयलू तेजो बापूय फक्त आमकां दितालो म्हणजे म्हाजो बापूय तेंगे काम करतालो. ना आतां हे आतां तुका लॉस जाला पळय तूं पंचायतीक बीन कितें तुवें पंच सरपंचाक बीन कितें म्हणलां की आपल्याक कितें तरी मदत बीन करची म्हणून. म्हणला पूण तेणी कितें करूं जाय समजा तांकां कितें कोण येवन गेले हांगासर पंच सरपंच पंच येता फाटल्यान तिगे जागा तिगेले सकयल आसला तिगले आसला पूण ती येनाशिल्ली ते सकयल आसला तेंचे नासला. सो हांगा कितले जाणांनी रोयता तुज्या वांगडा. आनी 3 जाण रोयता. 3 जाण तो एक आनी तो जाले रोयना म्हणजे 4 जाण. तिगांच्या चौगांचेय लॉस जाला म्हणटा. चौगांकूय लॉस चड लॉस जालो म्हाका. म्हाजी खूब गेली मेन म्हणजे ती खूब सालवार जाली तेगेले तो तेका खंय कोणें फोन केलो तो दावट येवन तेणें आपली खूब सालवार केली. म्हाका तरी कोणी सांगला जाल्यार हांव घरा कडेन येता येयलो. ती गोंय म्हणपाली उदक पेट्टा आमी पळयला पूण म्हाजो नंबर ना तेंचे कडेन. केन्ना हे 31 तारखे 31 तारखे आयतारा 2 खंय सारखे. हांव येवं जाल्यार हांव 5 गेला म्हणजे हांव उदक घालपा लागून येयलो भाजेक. जाल्यार फायर ब्रिगेड थंय जाल्यार ते हांगा पळयना थंय रावन पळयता फायर ब्रिगेड. आतां भाजी कितें रोयिल्ली तुवें सद्या. फक्त तांबडी भाजी आनी मुळो आनी जायना.
वांगी ती जाता पोरूच्या आहा न्हू ती पावसात ती जीत ताका ते येता. आणि ही भाजी मागीर खंय सप्लाय करता तूं? आता आमी ही आमकां खावपाकूच आमी करता आनी पावसांत आमी रोयता. ना आणि तुझे घरा भरपा येता. ना ना तुजी घर संवसारा म्हणटा हेच हितूरूच हें चलपाचें काय कशें कितें म्हणटा? हेजेरूच डिपेंड आसता का तूं? ना हांव काम करता. काम करता. आतां पूण हें मेन हें हांव कशें सोडीन म्हाजें. हां बापायन पळय करून दवरलं न्हू ते रातचो सुद्दां हांगा आसता. आख्खी ही गोंय सुद्दां म्हणटा म्हाका तूं कित्याक रातचो येतली काय म्हणटा हांगा. पूण म्हाजें म्हाकाच खबर आसा हांव कितें करपाचें सगळें रातचो निवळ करपाचें जावं कितें करपाचें सगळें हांव रात बार सुद्दां काम करता हांगा येता. आनी ते हे दिसता आमकां ह्यो पार्टी पळय करता न्हू त्यो मातशें बंद जावं जाय. ते भुरगे पळय बोवाळ घालता 2 वरां सुद्दां न्हू ते हांवें प्रत्यक्ष पळयल्या आनी हांवें ते कितले फावट सांगला सुद्दां हांकां. पोलीस बीन कोणी येना हांगासर? पोलीस कांयच करिना. काय ना पोलिसांनी वयल्यान म्हाका आनी बारीक धरलो तुमी हांगा कितें करता काय म्हणून. ताका सांगलें मातसो यो खूब यो पळय आमी कितें करता रातचें म्हणून हांगा सांगलें तोरा सोडून तुमी एखादें सावाद धरता म्हणून. म्हणलें ते नंबर बीन दवरला आसता असं मागीर पळयता गाडयेचो नंबर म्हणल्यार तेंका काय पळयना ते शिगार ओडटा त्यो पार्टी करता 2-2 वरां ती वचून पार्टी करता. आतां उजो पळय लागलो न्हू थंयच्यान थंय पार्टी चलता. हेची बाटल्यो थंय आसा कितलेशे वेळ बाटल्यो आसा थंय. आनी कितें जेसी इंजिनियरींग जागा न्ही? ना ही हेजी वागय वडागाय ही हेचे आसा ओनर आसा. आणि ते सायडीन रोयल्या भाजी इथे तांबडी. हय पळोवपाक शकता सगळे मोज आहा तो फूल उजो लावन सगळे काबार जाल्ले आसा. काल पळय मोरान कितें केलें दाळी गेली न्हू दाळी काडली येवन सगळी भाजी उमटो म्हणटा उडयली सगळी पळय उमटो म्हणटा उडयता चान्स पडलो पयलीं येवपाक न्हू मोरा नेट आतां नेट गेलें न्हू गेलें सगळ्याक उमटो म्हणटा उडयता नेट तुगेले सगळे उजो लावन गेले म्हणजे सामको सालार करताले म्हाका सगळे म्हाका तांकां आनी हेका लागून डायरेक्ट वयल्यान येवपाक मेळटा न्हू आतां नेटा लागून मातशें आमकां घरा कडेन रावोंक मेळटालें मातशें भंय नाशिल्लें आमकां म्हणजे कितें तरी आदार आसपाचें म्हणून. ते गेले तुगेले फूल नेट फूल 35 किलो नेट 400 रुपये किलो करून हाडलेलें तेजे पोल आनीकदां अशें आसलेलें. भाजी आतां कालच्यान मोर येता आनी खंय उडयता मोर भरपूर हांगा राशीनी मोर आसा हांगा. हे गेली फूल गेली हे तेजी तो तेजी हय ते उरलेले फक्त. ना आमची सगळी आमची ते सुद्दां सुद्दां आमी शेणी पण दवरली शेणी ते रातच्या आमी रावता न्हू जळार खाता ते सूप शेणी सुद्दां गेली. करू काढलेले उद्घाटन करू एकूच उद्घाटन केलं त्याचे उदक तेंची घेता तेंच्या मग उदक फक्त तेणी येता दोन घरा दोन उदक येता एकर उदक पावसाळ्यात फक्त उदका भंय नासता. पावसाळ्यात
सगळं हे आता करता टाइम दिसे मातशें उदका लागून उदक सांगले हें करता आता करता त्या विकीना घरा खावपा पडटा कारण पावसाळ्यात येता न्हू ते सगळें विकता पावसान कितें वयता घोसाळी तवशीं गांवठी भेंडे गांवठीच भेंडे वयता चड हे सगळें जाय मदीं सर नेमकें म्हणलें मधू नायक संतोष नाईक या नमस्कार. तुम्ही पळयला आसतले की संतोष माधू नायक हो कितलीशींच वर्सां जालीं हांगा जी GEC इंजिनियरींग कॉलेज आहा आनी त्या पठारान हांगा कटमगाळ दादाचें स्थान आसा थंय कितलीशीं वर्सां जालीं हो भाजी रोयतालो हांगासर मळो आनी पयर 31 तारखेक अकस्मात हांगासर एक खूब जाण भुरगे म्हणटा तो बसता हांगासर पार्टी करपा येता तेन्ना कोणी तरी एक सिगार उडोवन जावं कितें जावं कितें तरी हें जावन तेगेले सगळे 3 सुमार जो उजो लागलेलो तो नाशिल्ल्या कारणान हे सगळे तेगेले जॉन काबार जाल्ले आसा तेजी खोप जी तो म्हणटा चडसो हांगाच तो रावतालो रातचो हे सगळे मळो सांबाळपाक जे मोर येता तांकां लागून नेट बांदलेली ती नेट तेगेली सगळी काबार जाल्ली आसा जवळ जवळ 1.5 लाख ताका लुकसाण जाल्लें आसा. सरकार अजून पर्यंत ताका कसलीच मदत करूना सरकारान पण तरी आसतना सुदीन ढवळीकर तो म्हणटा आपल्याक खतपाणी दिता आनी त्या प्रमाणे हे आतां परत सुद्दां उबें करूं जाल्यार म्हाका दिसता खूब मेहनत आसा कित्याक कारण सगळेच पळोवपाक गेल्यार सगळेच काबार जाल्ले आसा तेगेले आनी पंच सरपंच हांकांय तो मेळ्ळा तेणी तांकां पंचायतीकूय कळयलां की अशें तेगेलें लॉस जाल्लें आहा म्हणून सो म्हाका दिसता हे सगळें नुकसाण जालां तेजे सरकारान ताका कितें तरी मदत करपाक जाय अशी आशा आहा. फर्मागुडीच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू.